लोकांक जी सोय सुविधा लोकांक जे बरें जाय ते करपाक सरकार आसता। आता तेंच्यांनी आतांच जे एक नोटिफिकेशन काढला, एक ऑर्डर काढल्या जितून तेंका हुस्को आसा, साउंड पोल्युशनाचो हुस्को आसा। आम्ही तेंका सहमत आसा की साउंड पोल्युशन जावंक जायना, पण त्याच बरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो साउंडाकूच इतलो कित्याक सिरियस, कित्याक हे पोल्युशन, या पोल्युशनान आनीकूय पोल्युशन आसा, एअर पोल्युशन आसा, वॉटर पोल्युशन आसा, डस्ट पोल्युशन आसा, कोल पोल्युशन आसा। ह्या सगळ्याकडे ते तितले सिरियसूच ना, केन्ना आमी पळोवंकूच ना। हांगाच आमच्या मुखार जी न्हंय व्हांवता मांडवी, ते वॉटर पोल्युशन खंय पावला, थंय सिरियसनेस हेंची खंयच ना। कोळसो जावं, मायनिंग जावं, पिळगांव गांवांत थंयसर लोकांक त्रास जाता ते जावं, उदकाचे पोल्युशन, वाऱ्यार जावपी इंडस्ट्रीक लागून पोल्युशन, ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण आसपाक जाय। ते टेक्निकल ते डेसिबल कितें ते 45 आनी 55 घालून दिल्या पळय, आमी तेका विरोध करना, पण ज्या जाग्यार तुमी हे रिस्ट्रिक्शन लावंक जाय थंय तुमी लायना। नायट क्लब आसात, व्हडले व्हडले इव्हेंट आसा, डिस्को क्लब आसा, डान्स बार आसात, थंयसर तुमी सिरियस ना। हे इतलो तेंप हे जर चलताले, हो धुमाकूळ, हे धुमशाण जे गोंयांत चालू आसले, हे तुमकां केन्नाच दिश्टी पडले ना। आनी ह्या सगळ्यांक तुमी नोटिफिकेशन घालता आसतना तितून तुमी वेडिंग, एका वेडिंगाकूय इन्क्लूड करून उडयले, सो आमचो आक्षेप आसा। वेडिंगाक तुमी ह्या नोटिफिकेशनान जे तुमी इन्क्लूड केल्यात, आनी जे बंधन काजाराचेर, खास करून जे कॅथलीक आमचे भाव भयणी आसा त्या समाजान जे काजार जाता, जे वेडिंग जाता, तेचेर तुमी जे रिस्ट्रिक्शन घातला, तेचेर आमचो आक्षेप आसा। गोंय हे एक वेगळे गोंय आसा। ह्या गोंयची संस्कृती, ह्या गोंयची परंपरा, हे गोंयचे कल्चर इतर राज्यापेक्षा एकदम वेगळे आसा। हांगा आमी खास करून हिंदू आनी कॅथलीक ज्या तरेन आमी गोंयांत रावतात, ज्या तरेन आमी सणांक उत्सवांक वांटेकार जातात, जावं ती चवथ, जावं ती दिवाळी, जावं तो शिगमो, जावं ते क्रिसमस, जावं ती काजारां आनी लग्नां, आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव ज्या तरेन आमी एकामेका कडेन मिसळटा ते दाखोवन दिता गोंयची एक वेगळीच परंपरा, एक गोंयचे एक वेगळेच नांव आनी वेगळी एक वळख जावन आसा। आता आमी जेन्ना आक्षेप म्हणटात, काजाराक तुमी रिस्ट्रिक्शन घालतात धाचेर, ते तुमी धाचे काजाराचे रिस्ट्रिक्शन काडचे, ही आमची पयली मागणी आसा। आता ही कित्याक काडची? काजार हे जे जाता, जेचे पयलो पावडो जो आसा तो चर्चींतल्यान स्टार्ट जाता। चर्चीन नापशल्स जाता, जेका कोंकणीन रेस्पेर म्हणटात, थंयसर चर्चीन मीस जाता। मीस जाल्या उपरांत थंयसर दोगांय घोव व्हंकल तेची सायनी मारपाची प्रथा परंपरा आसा। त्याच्या नंतर मागीर विश करतात भायर येयल्या उपरांत, सो थंयसर तो टायम वता, जवळ जवळ 2 वरां थंय वयता। तर एक काजार जर चर्चीन स्टार्ट जाले 3 3:30 जाल्यार तो सगळो कार्यावळ ती सोंपता म्हणसर 5:30 जाता। आनी त्याच्या नंतर फोटो काडपाचे आसता, फोटो शूट आसा, तेंका मागीर तेंच्या घरच्यांक चेंज करून वचोंक जाय घरा कडेन आनी परत हॉलांत पावपाक जाय। सो हो कळाव जाता। आनी हॉलांत पावल्या उपरांत परत तेंचे एक स्टेप्स आसता काजाराचे। गेले थंय जेवले आनी येयले तशें आसना, एक तेका परंपरा आसा। काजाराची ही परंपरा शेकडो वर्सां पयलींची परंपरा जावन आसा। तेका एक प्रथा आसा, तेका एक रिवाज आसा, तेका एक शिस्त आसा आनी तेका एक पद्धत आसा। त्या पद्धती प्रमाणेच ते काजार जाता। अशें काजाराक गेले, नाचले आनी येयले तशें जायना। त्या काजाराक उपाट पयसो लोकांचो हार्ड अर्न मनी
कष्टाचे जे पैसे आसा ते थंय खर्च जाता आणि हे सगळे पैसे जेन्ना बँडांक जाता म्युझिक डेकोरेशन मेकअप फोटो हे सगळे पैसे जेवणाक खाणाक पैसे लागतात आणि तुम्ही धाचेर काजार बंद ते सगळी जी परंपरा आसा ती परंपरा धा पासून कंप्लीट जावंकूच शकना. आता काजाराक जेन्ना व्हंकल आनी न्हवरो थंय वयता हॉलान तेन्ना ते पयलीं सगळ्यात पयलीं वेडिंग मार्च आसता. वेडिंग मार्च दोगांय चलोन येता तेका टायम लागता. येयल्या उपरांत केक कट करप आसता. केक कट केली मागीर टोस्ट आसता रेजिंग ऑफ टोस्ट आसता. ते जाल्या उपरांत त्या टोस्टाक रिप्लाय म्हणून व्हंकल आनी न्हवरो आपापणाचे मनोगत सगळ्यांक देव बरें जावं हे म्हणटात. त्याच्या नंतर न्हवरो व्हंकल यांचो डान्स सुरू जाता. तेंचो डान्स जाल्या उपरांत मागीर फॅमिली तेंका जॉईन जाता. फॅमिली जाले की आनीक मातशी सायडीची फॅमिली आसा ती जॉईन जाता एक्सटेंडेड फॅमिली. सो हे सगळे करता आसतना हो सगळो लग्नाचो हो वावर जाता आसतना खूप कळाव जाता खूप वेळ जाता. त्याच्या नंतर मागीर डान्स सुरू जाता. मागीर विश करपाक लोक येता आणि विश करपाक फक्त कॅथलीक लोक येना आम्ही सगळे काजाराक थंय वयता. हिंदू भाव कितलेशेच वयता विश करपाक. सो विश करपाक लायन केदी आसता. सो ती लायन सोंपल्या उपरांत मागीर डान्स परत सुरू जाता. ज्या डान्सान फॅमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हे सगळे वांटेकार जाता. सो हे सगळे करता आसतना तुम्ही धांग जर बंद केले जाल्यार म्हाका दिसता तुम्ही खंय तरी ही जी परंपरा आसा हो जो लग्नाची जे कल्चर आसा आणि या लग्नाची जी शिस्त आणि जी पद्धत आसा ते पद्धतीक तुम्ही खंय तरी ब्रेक करपाक सोदता अशें आमकां आमचो स्पश्ट आरोप तुमचेर आसा. अशें म्हणटात की सुक्या बरोबर ओले जळटा ते अशी ही हालत हांगा जाल्ली आसा. तुमकां जेन्ना ज्या ज्या जाग्यार ह्या साऊंड पोल्युशनाक जावं डस्ट पोल्युशनाक कोल पोल्युशनाक वॉटर पोल्युशनाक तुमकां ज्या जाग्यार बडी मारपाक जाय तेन्ना तुम्ही थंय बॅग घेवन वयतात. ज्या जाग्यार ज्या ज्या लोकांचेर तुमकां बडी मारपाक जाय त्या जाग्यार तुम्ही बॅगां घेवन वयतात. ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवंक जाय थंयसर तुम्ही एडजस्टमेंट करतात. जेन्ना तुमचेर कंप्लेंट येता तेन्ना तुम्ही कॉम्प्रोमाइज जातात. आणि जेन्ना हो असो पारंपारीक धार्मिक फॅमिलीचो एक सुवाळो आसता थंयसर तुम्ही त्या सुक्या बरोबर ओले जळोवन उडयतात तसली पद्धत तुम्ही हांगा लागू करतात. म्हाका अजाप दिसता या भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपी दोन आमदार आसात ते आयज मोने जाल्या. जो एक आमदार तर पयली गोंय पुराय गोंयचेर उलयतालो प्रत्येक प्रश्नाचेर उलयतालो आलेक्स रेजिनाल्ड आयज तेजे तोंड बंद जाला. आंतोन वाज कुठ्ठाळेचो आमदार तेचेय तोंड बंद जाला. या सरकारान आसलेले मंत्री एक मंत्री सोवळे न्हेसतालो सोवळे न्हेसोन आरती पुजा आणि थंयसर भांगडा केन्ना गरबा केन्ना आनी कितें केन्ना आरती केन्ना भजन म्हणपी हो मावेन गुदिनो खंय पावलो. कित्याक तूं मोनो जालो? कित्याक तुका ह्या काजाराच्या बद्दल ह्या रिस्ट्रिक्शना बद्दल तुका उलोवपाचें धाडस कित्याक जायना? काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉईन जावपी थंय वचोन कितें तरी बरें जावपी सांगपी जाणटेलो आलेक्स सिकेरा तुजें तोंड कित्याक बंद जालें? चलपाचे तुझे वीक झाले सगळे तुका मंत्री म्हणून काढून उडयलो तुझे तोंडय वीक झाले. या सरकारान आसलेलो बाबूश मनसरात तू काय कसली तुझ्या धर्माबद्दल कसलोच अभिमान ना? कित्याक तुम्ही झगडाना या सरकाराकडे? कित्याक तुम्ही तुमचे मत मांडिना? काय तुमचे कोणूच ऐकना या बीजेपी सरकारान? या सरकारान असलेले आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस जोशुआ डिसूजा हे मोने आयज कित्याक जाल्या? तुम्ही हे काजाराचेर जे रिस्ट्रिक्शन घातला त्याच्याबद्दल तुम्ही कित्याक उलयना? कित्याक विरोध करिना? हो
व्हड प्रश्न हांगा आमकां पडटा। आमी आयज पासून जी शेकडो वर्सां पर्यंत चलून येयल्ली काजाराची ही परंपरा आमी केन्नाच आयकूंक ना की काजाराक लागून खंय तरी उजो लागलो, काजार आसतना खंयसर मारामारी जाली, काजाराक लागून खंयचे ड्रग्साचो वेव्हार जालो जावं काजाराक लागून खंय गडबड जाली, हे आमी केन्नाच आयकूंक ना। किरिस्तांवांचे जे काजार आसता तेका एक शिस्त आसता, ते शिस्तीन काजार चलता। थंयसर सभ्यता आसता, थंयसर संस्कृती आसता, थंयसर धार्मीक एकचार आसता, थंयसर भावनीक एकचार आसता। सो तुमी हांगा उजो पेटलो, अंजुना उजो पेटलो, 25 जाण मेले म्हणजे तुमी आतां जागे जाले, पण तेच्या आदी जे डान्स बार आसले, नायट क्लब आसले, तुमचे इव्हेंट चलताले, गव्हर्नमेंट इव्हेंट चलताले, डिस्को क्लब चलताले, तेन्ना तुमचे दोळे उगाडले ना, तेन्ना तुमचे कान फुटले ना ह्या आवाजान। आयज जेन्ना काजाराचे ते डान्स, ती परंपरा मोडपा खातीर तुमचे दोळे उगाडले आनी कान तुमचे आयज फुटता। सो आमी ह्या सरकाराक विचारता की तुमी इतले इनसेन्सिटिव्ह जाले, इतले तुमी असंवेदनशील जाले, इतले तुमी बेजबाबदार जाले, आनी ह्या सरकारान आसलेले जे कॅथलिक आमदार आनी मंत्री आसा तुमी इतले निर्लज्ज जाले, तुमी इतले भ्याड जाले, भियांकूळ जाले की जे RSS चलयता ते तुमकां मान्य आसा, जे बीजेपीचे जे सरकार आसा ते जे अन्याय करता तुमच्या समाजाचेर, आमच्या कॅथलिक भावांचेर, ते तुमकां मान्य आसा। सो आमी ह्या सरकारा कडेन विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुमी जे बंधन घातला ते बंधन जे धाचे आसा ते तुमी 11:30 पासून करचे, आनी शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा गेले जाल्यार काय हितून वायट जावपाचें ना। सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30 काजारांक तुमी 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना। तेका स्पेशल अशें रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुमी दिवचें। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुमी कसलीच तडजोड करनाका। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगां घेवन वचो नाकात। ज्यो ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमायज जावं नाकात। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करूं नाकात। जे तुमी खूब फाटी वचून करीत येयल्ले आसा, कितले पयशे जाय तुमकां, आयज तुमी रिस्ट्रिक्शन घातला, फाल्यां तुमी थंय बॅगां घेवन वयतले, थंय तुमी कॉम्प्रोमायज जातले, थंय तुमी एडजस्टमेंट करतले, थंय तुमी लुटपाक लागतले। ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा। ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुमी गोंयचो विचार करता आसतना, गोंयची सभ्यता, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो जो एक बांदिलकी आसा, गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षांत घेवन तुमी ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या तितून तुमी जशे लँड कन्वर्शनान तुमी 16B 39A आनी कसली उतरां लागून जे तुमी बदल करता तसलो एक हांगा काजारा खातीर, आमच्या भावा खातीर हे जे रिस्ट्रिक्शन लायला थंयसर आनी कितें तरी मातशें एमेंडमेंट करून ती जर ऑर्डर आसा तितून ते वेडिंग हो शब्द डिलीट करचो आनी वेडिंगा खातीर 11:30 ही आमची मागणी आसा। सरकाराक जर दिसता आनी तेच्या सरकारान जे आमदार आनी मंत्री कॅथलिक आसा तेंकां जर आनीक जर वजन घालपाचें आसा तर ते 12 पासून तेंकां ते साउंड, तेंचे आवाज, तेंकां नाचपाक, तेंकां एन्जॉयमेंट करपाक, ते सेलिब्रेशन करपाक काजारा सुरळीत, सुरक्षीत आनी बरे रितीन उमेदीन जावपाक ह्या सरकारान हातभार लावचो अशी आमची ह्या सरकारा कडेन मागणी आसा। तुमकां कितें ना अमरनाथ बाब, तूं उलयलो आतां
जे काँग्रेसीचे आमदार आसात सरकारात आनी काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीक गेल्ले आपल्या विकासा खातीर गेल्ले म्हणून अशें तेणी सांगलें, विकास करपा खातीर गेले ते तेंचेर तुवें उलयलो. पूण तुका दिसना ज्या काँग्रेसीचेर विश्वजीत राणे विधानसभेक ज्या पद्दतीन एक्शन आनी हें करून काँग्रेस ह्या गोंयचो डिस्ट्रॉयर म्हणलें तेन्ना तुमचे आमदार किंवा काँग्रेस पक्षाक कांयच वायट दिसलें ना? आमचो विरोधी पक्षनेता युरी आलेमा हाणें तांकां खंबीरता गोंयच्या विधानसभेन तांकां जें कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें आसा. हय, गोंयचे विधानसभेक तुमचो LOP उलयलो आनीक आमचो अमित पाटकर अध्यक्ष आसा तोवूय उलयलो. तितले पुरते ज्या पद्दतीन तुमकां जे डिस्ट्रॉयर म्हणलें काँग्रेस पक्षाचो सगळ्यांत चड सत्ता काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणून ताजोच बापूय प्रताप सिंग राणे हाणें मुख्यमंत्री भोगले. हे तुमीच सांगना, हे ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां खबर आसा. जे गोंयान जे सगळ्याकून चड वर्सां जे राज्य केले मुखेलमंत्री म्हणून ते प्रताप सिंग राणे आनी त्याच प्रताप सिंग राणेचे हे सुपुत्र. पण तेंचेर आयज लोकांचो विश्वास ना. ते आयज एक उलयतले, फाल्यां एक उलयतले, ते कितेंचे कितें उलयतात. ज्या तरेन तेंच्यांनी ते उलयलां ते आमी अमित आमच्या अध्यक्षान उलयला, आमच्या LOPन उलयला. सो तेका गंभीर घेवपाचें हें ना. तो कित्याक सद्या तेका मुखेलमंत्री जावपाचो आसा. सो मुखेलमंत्री जावपाक तो RSS आनी तेचे टॉप लिडरशीप आहा तांकां खूश करपाक काँग्रेसीचेर कितेंय उलयता. तो एकदां विचारता की आपूण प्रताप सिंग राणेचो चलो म्हणून विचारता. तो विचारता की तेचो जल्मच काँग्रेसीन जालो. तो विचारता तो जो पॉलिटिशियन जालो तो काँग्रेसीच्या खुस्तारूच जालो. तो खूब विचारता. तो विचारता की जी सत्तरी आयज आसा ती सत्तरी त्याच सत्तरीन तेचो बापूय थंय आमदार आनी त्याच सत्तरीचो तो आमदार काँग्रेसचो जो मुखेलमंत्री आसलो. सगळे विचारता. सत्ते खातीर कितेंय विचारपी हो विश्वजीत राणे. सो आयज विश्वजीत राणे मातसो सायडीक दवरया आनी काजाराचो जो विशय आहा त्या काजाराच्या विशयाचेर आमी एकदम क्लियर आयज आमी पत्रकार परिशद घेवन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकाराक आमी ही सुचोवणी करता. जर येणाऱ्या काळात एक 4-5 दिसांनी जर कांय तेचेर बदल जायना जाल्यार फुडले आमचे निश्चित पावल आसतले आनी ते खर पावल आसतले. या मंडळाचो अध्यक्ष आसा पळय जो पोल्युशन कंट्रोलाचो तो लेविन्सन मार्टिन आसा एक फिक्शन सांगलो ताका खबर ना. तेच तो बाबडो ह्या आमदारा बरोबर तोय तसोच लाचार जाल्लो आसतलो की तेणे आपणाचे कांयच थंय मांडलेले आसतले आसूंक शकता. ना जाल्यार तो दबावा खातीर जालो आसतलो. चेअरमॅन सायन मारता पूण ही सगळी बावली जावन आसा. हे चेअरमॅन ते डायरेक्टर हे सगळे ह्या सरकाराच्या आनी RSSची बावली जावन आसा. ते सांगता तशें ते सायडी मारीत रावता. एक लज दिसपाक जाय एक तो चेअरमॅन लेविन्सन मार्टिन जो स्वता एक कॅथलीक जावन आसा पण तेका आपणाच्या समाजाचे कितें तरी स्वाभिमान आसपाक जाय आसलो. पण तेणी आपणाची म्हणणी थंय मांडले आसतले आमकां खबर ना. सो आमी तेजेर डायरेक्ट एलिगेशन करूंक शकना. पण तो एक सरकारान वा एक जबाबदार चेअरमॅन आसा तेणी आपणाचे म्हणणे सरकारा पर्यंत पावोवंक जाय आसले. दुर्दैवाची गोष्ट आहा. म्हणून तुवें म्हणलें विश्वजीत राणेक आमी सायडीक दवरूय म्हणलें. पूण आयच्या पत्रकार परिशदेंत आमी त्या विशयाचेर दुसरे फावटी उलयतात. ना दुसरो एक हप्तो जालो ताचेर काँग्रेसाचे रिएक्ट जाल्ले दिसना. काँग्रेसीचेर लोकांनी कसो विश्वास दवरपाचो काय म्हणून बाबा तुमी सेट आसा. आमचो LOP म्हणजे आमचो लिडर, आमचो अध्यक्ष म्हणजे आमचो लिडर आनी रिएक्ट जावंक ना हे तुमचे म्हाका पटना. ना रिएक्ट जालो कशे भशेन तितलेच पुरो काय म्हणून तेका ज्या प्रमाणे जाप दिवपा खातीर ताणें एक्शन केली ती जी विधानसभेत सगळे लोकांनी पळयली. जी उतरां तेंच्यांनी संवैधानीक उतरां वापरल्या, जी तेंची एक्शन आसली ती सबंद गोंयकारांनी पळयल्या. सबंद गोंयकारांनी. आनी तेचेर जे सोशल मिडियाचेर जितले कमेंट येयल्या ते म्हाका दिसता ते खूब जाले. तेका एक मनशाक एक स्वार्था खातीर मनीस कितें खंयची लिमीट क्रॉस करूंक शकता हे आमी पळयल्लें आसा. हांव परतून एकदां सांगता आयचो विशय म्हाका दिसता डायवर्ट आमी करच्यो न्हू. तो विशय आमी दुसरे फावटी घेवया. आमचो आयचो विशय हो गंभीर आसा. कॅथलीक भावांचो विशय आसा. त्या भावांचो तेंचेर न्याय जावपाक जाय. आमची काजारां
ही धांक बंद जावंक शकना ते आमी तुमकां ऑर्डर सांगल्या. त्याच्या व्यतिरिक्त आनीकूय तेंची खूब परंपरा आसता पूण ते सगळें जायना. ते धांक केले जाल्यार काजार बरे भशेन जावचे ना. ते लॉस तेंकां इतले पयशे बँडांक, इतले पयशे एमसीक दिवचे पडटा, कितले फोटोग्राफरांक दिवचे पडटा, कितले पयशे कपड्यांचेर खर्च जाता, हॉलाचेर खर्च जाता. सो धांक जर बंद केले जाल्यार ते काजार इनकम्प्लीट उरता. त्या खातीर आमची परतून लोकांचो विषय म्हणटा न्ही तुमी, लोकांक भायर काडपा खातीर तुमी कांयच करचे ना. कारण लोकांचो विषय म्हणटा तुमी घेतलो, हेच्या पयलीं आम आदमी पक्षान घेतलो, तुमच्या बरो पयलीं घेतलो तेंच्यांनी, आनी तेंच्यांनी इवन मेमोरंडम सुद्दां दिला सीएमा कडेन. सो तुमकां इतलो उशीर कित्याक तुमचे जालो? मागीर तुम्ही सगळे लोक सोशल मिडियाचेर उलोवन मागीर सगळे मागीर जागे जाता काय म्हणून काँग्रेस पक्ष तशें कांय ना. हो विषय आता प्रेस घेतलाय की हप्तो जावन गेलो. ना 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 तशें जावंक शकना. आमचे युरी काजराचो विषय. आमचे युरिया डेमो हय ह्या जो विषय लोकांक लागता सगळ्याकून पयलीं आमचो युरिया डेमो हो त्या विशयाचेर उलयता. आयज पार्टी म्हणून आमी हो विशय आमी मांडलेलो आसा हांगा आनी जो रास्त असो विशय जावन आसा. ओके हो विषय आता तडीक रावपा खातीर तुमी कितें करता? आमी सांगले न्हू एक 4-5 दिसाचो कळाव आनी त्याच्या नंतर खर कारवाय आमची आसतली.